दाखोवेची ही आमची संघटना आसा त्याचो अध्यक्ष आणि त्याचबरोबर उटा संघटना जी आमची आसा त्याचो फाउंडर. जे बरोबर आसा आमचे ज्येष्ठ कलाकार आणि आमचे दाखोवेचे कार्यकर्ते कांता गावडे, त्याचबरोबर पांडुरंग कुंकळकर, प्रेमानंद गावडे, निलेश गावडे, पोपटगांव आणि रामकृष्ण जल्मी. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा खातीर एक महत्वाचें कारण म्हटल्यार आमची जी उटा जी संघटना जी आसा तेजे हे आसले अध्यक्ष बाब प्रकाश शंकर वेळीप आणि त्याच बरोबर श्री गोविंद गावडे म्हण, विश्वास गावडे म्हण, दुर्गादास गावडे म्हणा, उदय गांवकार म्हणा, ते आमच्या उटाच्या कार्यकारी मंडळाचेर आसले. जालें अशें 2004 जेन्ना आमचे एसटीचे डिमांड फुलफील जायना म्हणून ज्यो संघटना एसटी करपा खातीर 2003 पर्यंत वावरताले त्यो संघटना इम्प्लिमेंटेशन जायना म्हणून एकत्र आयल्यो. अश्यो 8 संघटना आणि त्यांच्यानी उटा 2004 स्थापन केली. उद्देश होच, परंतु कालांतरान अशें जावपाक लागलें की जवळ जवळ 6 ज्यो संघटना ज्यो आसा 8 मदल्यो तांकां विश्वासान न घेता आयज पर्यंत आमचो प्रकाश शंकर वेळीप जो ही उटा संघटना लीड करतालो एक हुकुमशाही पद्दतीन उटाचो कारभार चलोवपाक लागलो. तुमकां खबर आसा सगळ्या म्हज्या गोंयच्या एसटी बांधवांक आनी गोंयकारांक की 2011 25 मे 2011 बाळी आंदोलन जालें एसटीच्या डिमांडा खातीर आणि आमचे मंगेश आणि दिलीप म्हणटा ते 2 भुरगे सोंपले. परंतु तांकां न्याय मेळ्ळो ना. केस जाली, परंतु केस जाल्या उपरांत जे आरोपी आसले तांकां एक्विटल मेळ्ळें. परंतु ह्या प्रकाश वेळीपान अथवा गोविंद गावडे अपिलान वचूंक ना. न्याय मेळ्ळो. जे आयज मंगेश आणि दिलीपाचें नांव घेवन जे सगळे करता, भांडवल करता, मेळ्ळो तांकां न्याय ना. सरकारूय वचूंक ना एपिलान, दिलें, वाऱ्यार सोडून दिलें. सो अश्यो कांय ज्यो घटना आसा आनी 2011 नंतर आयज मेतीस आमचे एसटीचे वेगवेगळे डिमांड जे आसले ते फुलफील करपाक उटा संघटना जी आसा ती अनसक्सेसफूल उरली. फक्त 2 डिमांड जर सोडले जायत आमच्यो मागण्यो दशाक कश्यो आसा. परंतु हे जे आसा जो पर्यंत सरकारान आसले तो पर्यंत म्हणजे गोविंदाचे मंत्रीपद वचप पर्यंत आमच्यो सरकारान सगळ्यो मागण्यो मान्य केला अशें म्हणटाले. हो एक विशय आसा. तर आमकां कळून आयलें की हांगासर जी ती प्रकाशाच्या अंडर जी समिती जी काम करता एक आमचो हें आसा, एक नियम आसा. नियम कितें आसा आमचो की खंयचोय जी व्यक्ती जी आसा त्या कमिटीचेर आसा ती 2 टर्मा पेक्षा 1 टर्म 3 वर्साचो आसता, 2 टर्म म्हणजे 6 वर्सां. 6 वर्साच्या वयर उटाच्या समितीचेर तो मनीस रावपाक शकना. परंतु
हो प्रकाश वेळीप आसा तो 2004 ते आज पर्यंत 7 टर्म 7 टर्म्स कित्याचेर आसा कार्यकारी मंडळाचेर आसा. त्याच प्रमाणे गोविंद गावडे जो आसा तो 5 टर्म आसा. विश्वास गावडे 6 टर्म आसा. दुर्गादास गावडे 4 टर्म आसा. उदय गांवकार 6 फावट आसा. सो अशे तरेन सगळी म्हणजे कसलेच तरेचे म्हणजे बाकीच्यो जे हांगासर जे कोण प्रतिनिधी आसा त्या संघटनेचे आमकां कोणाक मिटिंगेक आपोवप ना धड सारकें कांय ना. जे कितें करता ती सगळी त्यांची अरेरावी. सो हेका लागून 2022 तेंच्यांनी इलेक्शन आमी घेतलें म्हणून दाखयलें 2022 ते 25 खातीर. पूण तें इलेक्शन जावंक नासलें. कोणाक लेटरां वचूंक ना, म्हाका वचूंक ना, एज अ फावंडर म्हणून कोणाक वचूंक ना. तुमकां गेल्यार जाल्लें आसा. ही समिती आसा ती बेकायदेशीर आसा आनी तेंचे सगळ्यांचे जे टर्म जे आसा पळय काय न्हू 2 पेक्षा जास्त जाल्ले आसा. म्हणून तुमी काल पळयलें आसतलें की जेन्ना प्रकाशान रिप्लाय फायल केलो आमी जे कितें ते हें केली पेटिशन घातलें त्या रिप्लायान अजापाची गोश्ट तो म्हणटा तुमी आयकलां आसतलें प्रत्येक फावटी उठा ही 8 संघटनाची शिकार संघटना अशें म्हणटालो तो. पण आतां त्या केसीन तेणी रिप्लाय दिता आसतना कितें म्हटलां ना ही एसोसिएशनाची युनायटेड ट्रायबल्स एसोसिएशन्स अलायन्स उठा म्हटल्यार हे एसोसिएशनाची या न्ही संघटना न्ही म्हणटा तो. ती संघटना कोणाची जे 14 जाण सुरवातीक सबस्क्रायबर आसले म्हणजे जे कोण हेजेर आसता मॅनेजिंग कमिटीचेर 14 जाणांची जी कमिटी आसा तेंची संघटना म्हणटा ते. म्हणजे कितें जालें इट इज अ ट्रस्ट कसो जालो न्हू तेंचो. प्रायवेट कंपनी कळ्ळें न्ही. प्रायवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गोविंद गावडे प्रकाश वेळीप हो आमचो उदय गांवकर हेंची असो तेजो अर्थ जालो. म्हणटकच काल हियरींग आसलें आनी आमी तो क्लॉज स्पेशली 2 टर्मा पेक्षा जास्त हें आसूंक जायना हाचेर आमी काल आर्ग्यू केले आनी ऑर्डर अशी पास जाला जी ज्यो 6 संघटना गेल्ल्यो काय न्हू तेंच्या फेवरान जाल्ली आसा. आनी प्रकाश वेळीप म्हणजे ही जी आतांची जी समिती जी आसा पळय काय न्हू गोविंद गावडे म्हण दुर्गादास गावडे म्हण तांकां कोर्टान रेस्ट्रिक्ट केल्लें आसा. आतां फुडलें इलेक्शन आसा तें उठाचें सप्टेंबर 2025. तो पर्यंत हांकां प्रकाश वेळीप गोविंद गावडे दुर्गादास गावडे हांकां उठाची एकूण सभा घेवंक मेळचें ना. त्याच बरोबर कसलेच तरेचे ते आर्थीक जे ह्या आसा वेव्हार जे आसा ते करूंक शकचे ना. आनी अशे तरेन सील तांकां वापरपाक मेळचें ना. सो टील फर्दर ऑर्डर दे हॅव बीन रिस्ट्रेन. एक महत्वाची जी गोष्ट आसा ती अशी आसा तुमी जाणा खूब कितें व्हडलो व्हडलो प्रचार करता उठाच्या नांवान हे लोकांक हें करता न्ही ग्रहीत धरता न्हू. अरे लोक हे कित्या खातीर येताले आमच्यो 8 संघटना आसा म्हणून हे सगळे लोक जे आसा आमचे एकत्रीत येताले. हांव म्हज्या एसटी बांधवांक आयज सांगूंक सोदतां हांगासर आमचे ज्यो 6 संघटना ज्यो आसा आमकां कोणाकूच तेंचेर वैयक्तीक कांयच येना. पूण जे तरेन तेंच्यांनी हो कारभार चलयलो आमकां ही सगळी जी उठाची विस्कटलेली जी घडी आसा जी प्रकाशान गोविंदान दुर्गादास गावडे यांच्यांनी ही विस्कटोवन घातला. म्हणजे कशें आसलें आमच्या प्रत्येक संघटनेचे 3 मेंबर हेजेर वताले. कित्याचेर वचपाक जाय आशिल्ले एक्झिक्युटीव कमिटीचेर उठाच्या ना न्ही. आयज प्रेझेंट जर कमिटी जर पळयशी एक 4 जर मेंबर जर सोडले जर जायत जाल्यार बाकीचे सगळे मेंबर अरे बाबा खंयच्याय तुमचे ते खंयच्या गँगांचे आनी कितें कोणाच्या गँगांचे ते कांयच कळपाक मार्गूच ना बाबा. सो म्हज्या सगळे एसटी बांधवांक हांव सांगूंक सोदतां की आमकां ही जी संघटना जी आसा ती जाग्यार हाडपाक जाय
ती कोणाच्या बाबा मंत्रीपद गेले म्हणून ते आमचे शक्ती प्रदर्शन करपा खातीर त्याचो वापर जावपाक जायना आनी आमी जतनाय घेतले. फुडलें जें इलेक्शन जातलें तें अशें जातलें की थंय त्या त्या संघटनेक तें आसा तें प्रतिनिधित्व मेळटलें. इतकेंच न्ही, फुडले ज्यो ह्यो आसा आमचे प्रोग्राम जे जातले काय न्हू त्या वेळार तुमकां दिसतले हे सगळे ज्यो इन्स्टिट्यूशन आसा न्ही हे प्रकाशाच्या सारके न्ही. प्रकाशान आयज पर्यंत कितें केलें सांग पळया ह्या सरकाराक मदत करपा खातीर. आमी मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर उलयता. 2020 कितें येयल्लें पत्र येयल्लें दिल्लीसून पर्सनल डिपार्टमेंटाचें की तुमची ही मागणी आसा ती आमी मान्य करचे ना म्हणून. पूण हेल्लें पत्र जें आसा न्ही जें प्रकाश वेळीपान कुशाद घेवन दितलो कारण 2022 हेचो सरकाराक मार बसतलो आसलो. सो अशे तरेचे सगळे हे डावपेच जे आसा काय न्ही तुमी केन्ना पळयला. आमी आंदोलनां करता परंतु हे जे आसा पळय काय न्हू हितून एसेंब्लीन आवाज उठयना. आमकां 7 दिनांतले उठा. इतकें म्हाका सांगूंक सोदता हांव म्हज्या सगळ्या समस्त एसटी बांधवांक. हे पळय जी कितें हे फूट कोण घालताले हो प्रकाश वेळी आनी आतां तरी अशी उबी फूट घातला. उठा ही फक्त 14 जाणांची मालमत्ता आसा अशें प्रकाश वेळी म्हणटा. अशें गोविंद गावडे म्हणटा. असो दुर्गादास गावडे म्हणटा. उदय गांवकार म्हणटा. हें तुमी लक्षांत घेया. तुमकां आमकां कोणाक हांगासर हें ना. म्हणजे असो कितें जालो हेज्यान पयलींचे पळय ते पयशे सगळे करताले वापरताले हे कोणाचे कोणा खातीर तुज्या म्हाज्या खातीर न्ही तेंच्या प्रायवेट कंपनी खातीर असो तेजो अर्थ जाता. ह्या प्रकाश वेळीपान आपले कमिशनराचे हें आसा न्ही 2 वर्सां वाडोवन घेतले. अरे बाबा हो मनीस कितें म्हण कसलो मनीस हो आमकां एसटी नाका म्हणून म्हणपी. हितून आपले एसेंब्लीन आसा न्ही तो ठराव घेवपी की आमकां एसटी नाका म्हणून. परंतु पयलो जर कोणी जर फायदो जर घेतलो आसा तेजो जाल्यार ह्या प्रकाश वेळीपान एसटीचो पुरेपूर फायदो घेतलो. आनी आतां अजून तेजी खुर्चेची हाव सुटना म्हणून ताका कशें तरी आनीक दुसरें हेंच ना ताका मार्गूच ना. कितें करपा खातीर साल्वार जावपा खातीर उठाच्या हितून. अरे बाबा 2दा हियरींग जालो तेचो उठाचो एक सुद्दां मेंबर ना मरे एका केसीक. इतके बरें तुमी कोळे कित्याक जाले पळकुटे कित्याक रे जाले. व्हडली हें मारता मरे हें करपी ही कोणाक भातां मारून नकय जाले. कोण आमचे वाटे घेतलो उठाचे वाटे घेतलो काबार जातलो म्हणटाले मरे. खंय पावले. आता म्हाका सांग पळय तुमची मॅटर परतून रिंगां ना सेकंड कितें आसा हांवें तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे सप्टेंबरांत तें इलेक्शन जावपाक जाय. इलेक्शन जातलें पूण इट वील बी अशें दिसता आतां जो ह्या आसा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर आसा तेज्या कंट्रोलान जातलें आनी तें वेवस्थीत जातलें. कळ्ळें न्ही. कारण ही आतां इंटरीम ऑर्डर हें जालां आमच्या फेवरान. कळ्ळें न्ही. कारण तेणी हेंच मारलें न्ही. थंय तुमकां सांगता न्ही आमच्या हेतून बायलोज जे आसा न्हू खंयसर टोटल बायलोज वता तुमी तेतून मरे बाबा खंय इंडिविज्युअल हो शब्द ना. खंयच मेळटा सोदून सुद्दां रजिस्ट्रारान सुद्दां सांगलें थंय इंडिविज्युअल जी संघटना तुमी म्हणटा पळय काय न्ही तुमची 14 जाणांची हो इंडिविज्युअल शब्द आसा ह्या बायलॉजान खंय आसा तो दाखय म्हणून ना. आसा ती सगळी एसोसिएशनां एसोसिएशनाची ही बी उठा संघटना आनी हो बाबा तर्क खंयचो रे. फक्त हेजे एडवोकेटाच्या तोंडांचे आसता कितें तरी. आतां तुमी सप्टेंबर इलेक्शनाक रावतले तुमी सप्टेंबराचेर. आमी सारके इलेक्शन अशें करतले अशें इलेक्शन करतले आमी करतले म्हणजे आमी पार्ट ऑफ द पार्सेल न्ही रजिस्टरा कडसून. कळ्ळें न्ही. पण थंयसर हें जें आसा प्रतिनिधित्व जें आसा प्रत्येक संघटनेक एसटीचे तुमी अध्यक्ष जातले तुमी पळय अध्यक्ष आमची न्ही ती सिस्टम जी कशी आसा खबर आसा. जे कोण आतां समज 8 संघटना आसा म्हणजे सांगता तुमकां सुरवातीक आमी कशे निवडलेले ते ज्या ज्या संघटनेचे अध्यक्ष आसात ते एकत्र येताले ते ठरयताले 8 संघटनाचे आमचो अध्यक्ष कोण आसतो. त्याच बरोबर सेक्रेटरी आसा म्हणजे इट इज सो डेमोक्रेटीक. कळ्ळें न्ही. हे येताले सेक्रेटरी ते येताले
ते सेक्रेटरी काडटाले आनी कळ्ळें तुमकां 8 संघटना. पूण एक सांगता तुमकां, एक लेट इट गो ऑन रिकॉर्ड, हे जे कार्यकारी मंडळ म्हणटा न्हू, एक्झिक्युटीव कमिटीच्यो ज्यो मिटिंगेक येताले काय न्हू, 14 जाणांचे, तेजी उपस्थिती कितकी खबर आसा? फक्त 5 ते 6 जाण. कळटा न्ही? 5 ते 6 जाण. प्रकाश हे ते तीच नांवां तुमकां सांगता, तेच कितें डिसिजन घेतात तेंकाच खबर आसता. तो सांगपाचें कशें आसा, हो खूब हेजो विशय करून दवरिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हेज्यान फुडें हे प्रकाश गोविंदाचेर ते कितेंय गांवांनी वचून बातां मारूं, कळ्ळें न्ही, हे फक्त आपल्या तेंकां फक्त आपलो स्वार्थ दिसता, कळ्ळें न्ही, आनी हांकां फक्त हें आसा न्ही, ह्या आमच्या समाजाचें राजकारण करपाचें आसा. वर्षी टर्म सोंपलो तुमचो? कोणाचो? हय, टर्म सोंपलो न्ही रे बाबा. दोन टर्म जाले काय न्ही, यू हॅव टू टेक एटलिस्ट 1 year ब्रेक. तूं जेन्ना कंटिन्युअस रावता 3rd year, दॅट मिन्स ती जी हें जाल्ली आसा, कमिटी निवडलेली आसा, ती हे नॅचरली गेट कॉलेप्स. आनी एक सांग, हय, आहे आपल्याकडे, देतो मी तुम्हाला. 2004 तुमी तो प्रेसिडेंट आहा म्हटला, पूण तुमकां तो आयज तुमकां ह्या प्रोसेसान येवपाक इतलो लेट कित्याक जालो? ना कशें आसा खबर आसा, आमकां कांय जे आमचे हें जे आसले पळय काय संघटनेचे, आमकां ते हेंच करपाक दिनासले, इंटरफियर करपाक दिनासले. एक सत्य सांगता तुमकां, आनी एक सत्य म्हणजे तकली भडकता एकदम. बरो केलो प्रश्न तुवें. तो असो प्रश्न आसा, हो गोविंद गावडे जो आसा 2007 पर्यंत, कितके 2007 पर्यंत एसटीच्या खंयच्याच मोमेंटान ना, एसटी करपाक ना, कांय ना. 25 जानेवारीक 2007 हांगासर एक व्हडली मिटींग जाली. ते आमचे सगळे लिडर असले. पांडुरंग मडकयकर असलो, रमेश तवडकर, सगळे एसटीचे. जर गोविंद जर आमची लिडरशीप करतालो असलो जाल्यार तो हांगासर आसपाक जाय. लिडर न्हू म्हणटा तूं आतां, लिडर न्हू म्हणटा. अरे बाबा, तो लिडर न्हू अशें कोण म्हणटा? हांवें म्हटलां नाही, त्या वेळार तो नाशिल्लो म्हणटा हांव, कळ्ळें न्ही. तो लिडर म्हणून नाही, प्रत्येक जाणांक दिसतालें आपूण लिडर म्हणून, कळ्ळें. सो सांगपाचें कितें आसा सांग पळया, तो सुद्दां डॉक्युमेंट आसा न्हू तेंच्यांनी फॉर्ज केल्लो आसा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान. तो डॉक्युमेंट कसो पावलो तें आमकां खबर ना. आयकून घे बाबा. 2004 जो गोविंद गावडे हितून नाशिल्लो तेका ते फावंडर म्हणून दाखयलो. आतां म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट थंयच्यान आयलो डॉक्युमेंट. त्या रजिस्टरान कोणी व्हरोन घातलो तो भितर, तो दुर्गादास गावडे, तोय नाशिल्लो 2004. यांची नांवां थंय फावंडर म्हणून कशी गेली? वोट ते कितें आमकां आतां आमी जेन्ना आरटीआय मागल्या नंतर एक केशी खातीर जेन्ना आमी हें केलें काय न्ही, तेन्ना आमकां सगळ्यो गोश्टी उघड जाल्यो, कळ्ळें न्ही. हे आतां तुमकां सांगता पळय काय न्ही, 5 ते 7 मेंबर ते आसताले म्हणून नांवां बरयल्लीं आसा 14 जाणांची. पूण ते मिटिंगेक उपस्थित कितले आसले तें आतां कळ्ळें आमकां आरटीआय मागल्या नंतर बाबा. पूण ही जी ऑर्डर केली हय, आनी गोविंद गावडेचो इन्सिडंट तो खंय तरी एक रॉंग टायमींग कसो दिसना तुमकां? हय, लॉंग टायम जालो, खूब टायम जालो बाबा. आमी एक्सेप्ट करता ते रॉंग टायम. हें प्रकरण जाल्ला म्हणून पळय, फुला बोलाक गाठ पडटा म्हणटा पळय काय न्ही, तसलो हो प्रकार जाल्लो आसा, कळ्ळें न्ही. हे केन्ना ना केन्ना तरी जातलेंच आसलें, कळ्ळें न्ही. पूण आतां जाला तो खंय ना खंय त्या सायडीन जावं, कळ्ळें न्ही. तेंच्यांनी इतके कर्म केले मरे इतके वर्सां. हे मरे म्हाका सांग रे, प्रकाशा कडेन कितल्यो संघटना आसा रे? तुमकां आनीक एक गोश्ट सांगता. एक जाली आमचे आतां युनियनाचे जाले आमचे हे सगळे उठाचे. आनी एक कितें प्रकाशान केलां खबर आसा? ही जी जागा आसली आमची गोड मराठा म्हणटा तेंची, खंय भवनाच्यो गजाली उलयता पळय गोविंद गावडे, ती जागा कोणाची? गोमंतक गौड मराठाची. लक्षात घ्या. ही गाडी हे जागा आसा न्ही, म्हाकाय सांग रे, सरकार जर भवन जर बांदता सर, लेट गो फॉर हे न्ही एक्विशन. हे मरे 4-5 हजार स्क्वेअर मिटर जागा आणि बांदा मरे भवन. ते आमच्या संघटनेच्या हितून गोविंद गावडे अथवा तो विश्वास गावडे जो आसा थंय ते डील करपाक कित्याक गेलो? कित्याक दिली? हो म्हजो प्रश्न आसा. आणि मागीर तुमी हे ते विशय जे आसा ते हे करतले, रुसवे धरतले. गोविंद गावडे कळनासलें बाबा ते आसा न्ही, डिस्प्युटन आसा म्हणून हें
खबरच जाय न्ही ताका आनी आसा ताका खबर पर्पजली तूं त्या हितून घाणीन कित्याक पडलो वचून हां आज ते समाज मागता मरे आपली जागा रिवोट कर म्हणून कितें करताले भोवन बांदचे ना तुमी बांदपाक जाय न्ही बा प्रेमान उलय नमस्कार सगळ्यांक आयचो जो विशय आसा तो उटाचो आज जे प्रकाशान मिसमॅनेजमेंट करून जो प्रकाश वेळीप जो आसा अध्यक्ष उटाचो त्यांनी मिसमॅनेजमेंट करून जी सत्ता भोगल्या ती खंय तरी इल्लिगल म्हणून खंय तरी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रान प्रूव केल्ली आसा आनी ते आतां आज पर्यंत एबियन्सां दवरलेले आसा आनी आज हो विशय आसा तो सगळे गोंयभरचे जे ट्रायबल लोक आसा जावं ट्रायबल यूथ आसा जे एड्युकेटेड यूथ आसा तांकां ह्यो गोश्टी कळपाक जाय बिईंग हो प्रकाश शिकलेलो मनीस जेणी आपले खुर्ची जावं आपल्या एका स्वार्थाक लागून जे समाजाक खंय तरी ग्रांटेड घेतलेले आसा हें जावपाक जायना आयचे घडये आनी समाजाचे जे सगळे जे शिकलेले यूथ आसा जावं सगळे आमी विचारी लोक आसा तांकां सगळ्यांक घेवन हो समाज फुडें व्हरपाक जाय आनी समाजाचे डिमांड जे आसा जावं आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावं बाकीचे आमचे डिमांड्स म्हणजे लँड रायट्स जावं जॉबाचे जे बॅकलॉग वॅकन्सीज ह्यो सगळ्यो एप्रूव जावपाक जायो आनी सगळे जे लोक धरून आमी फुडें वचून हे लोक सरकारा कडल्यान आमी घेवपाक जाय इतलेंच आमी आयचे घडये सांगता देव बरें करूं. नमस्कार, हांव कांता गावडे आनी ह्या आझाद मैदानाचेर उबो रावन हांव एक सत्य तुमकां सांगता की गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवचो आनी मेळचो हे खातीर संघर्श करपा खातीर 1977 पासून गोंयांत जो लढो जालो ते लढ्याचो साक्षीदार आनी कार्यकर्तो म्हणून हांव आसा. 2003 जेन्ना एसटीचो दर्जो आमकां मेळ्ळो तेन्ना पासून आज गोविंद बाबान जी नांवां घेतल्या उटा नेते म्हणून ते नेते हे आमचे खंयच्याच मुवमेंटान नाशिल्ले. एसटी गावडा कुणबी वेळीप समाज हो एसटीचो दर्जो मेळोवपा खातीर गोंयचो सुपुत्र आनी एसटी आमचो एसटी बांदव एडवोकेट गुरू शिरोडकर हेजो मोलाचो वांटो आसा आनी ताच्या अध्यक्ष सकयलूच हो सगळो समाज एकठांय जावन एसटीची मागणी केली आनी आज एसटी जाले उपरांत एसटीच्या मालवाजात जे कितें फायदे आनी जे कितें मेळून सरकारा कडच्यान घेवपाचें आसा ते खातीर हे आज गोविंद बाबाची नांवां घेतल्या ते नेते वावरता. म्हाका अत्यंत खेद जाता आनी दुख्ख जाता की उटा ही संघटना जे एसटीच्या साबार 8 संस्थांनी एकठांय येवन फोंड्या शास्त्री हॉलान मिटींग जावन ही उटा ही संघटना स्थापन केल्ली. हेजो उद्देश आशिल्लो की एसटीचो दर्जो आमकां मेळ्ळो पूण जे कितें घटने प्रमाण जे कितें आमकां मेळूं जाय एसटी खातीर ते मेळपा सारकी परिस्थिती सरकार तेन्ना करनाशिल्लो आनी सरकाराचेर एक दबाव घालपा खातीर ही उटा संघटना त्या वेळार स्थापन केल्ली. आनी आज दुख्ख जाता आदरणीय प्रकाश बाब वेळीप हे बुजुर्ग एसटीचे ते आज म्हणटा की ही उटा संघटना फक्त केवळ 14 लोकांची संघटनेची न्ही बाकीच्या संघटनेनी फक्त 14 जाणांनी स्थापन केलें हे अत्यंत खोटें हो जाणटो मनीस उलयता आनी एसटी समाजाच्या सगळ्या लोकांक हो फटयता. हांव तेजो निशेध करता. भावानो, ह्या लोकांनी फक्त एसटी नेते म्हणून हिने फक्त आपले स्वताचे फायदे करून घेतले. कोण आमदार जाले, कोण मंत्री जाले, कोण आनी चेअरमॅन जाले, कोण कमिशनर जाले आनी खरे जे हांगा जे दिसता अशे असंख्य लोक आसा. म्हाजे कडेन वडील सांगता ती लांब इतली जातली जे लोकांनी एसटी खातीर योगदान दिलां. आमचे दिलीप आनी आमचे मंगेश हे तरणाटे भुरगे सुद्दां जे सोंपले हे सोंपले कित्याक हे हेंचे भिजूटपणान सोंपले. हेंचे चुकीच्या मार्गान जे आंदोलन बाळ्ळी केले हे नेत्यांनी उटाच्या नांवा सकयल आनी ह्या भुरग्यांक मारले हेजो आरोप जाहीर रित्या हांव करता. कारण आज ते 14 संघटनांनी 14 लोकांची ही उटा संघटना जर म्हणटा न्ही जाल्यार म्हाजो जाहीर आरोप की त्यांच्या मरणा खातीर हे 14 लोक जबाबदार आसा. एसटी समाज बांधवांनी हे 14 लोकांक शासन करूंक जाय. ते म्हणटा जाल्यार न्ही 14 लोकांची आमची उटा संघटना कारण उटाच्या बॅनरा सकयलूच तें आंदोलन जाल्लें आनी त्या आंदोलनाक आमचे बरे हे दोन भुरगे तरणाटे मेळ्ळे. आज
सरकारा कडेन सुद्दां वतना माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे एसटी आमचे विभागाचे ते मंत्री जावन आसात। आज तेंचेर सुद्दां आरोप जाले हेच नेत्या कडच्यान, हे सामके जिवलग मित्र आनी कसले घट आमचे सगळे एसटी नेते अशें म्हणून तेंका तेंकताले, ते तेंचेर आरोप करता। आज माननीय प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा तेका सुद्दां समजुपाक हें बरें की कितले फटींग लोक हे, कितले फटींग लोक ते तेंचे कडेन उलयता। आनी आज एक गजाल बरी जाली, उटा आनी एसटी म्हणल्यार केवळ हे तथाकथीत हे 14 लोक कोण आहात तेच नेते न्ही, हेचे पासून असंख्य असे कार्यकर्ते आसात, असंख्य असे लोकनेते आहात एसटी समाजाचे, ते ह्या सरकारान सुद्दां समजून घेवंक जाय की एसटी म्हणल्यार केवळ हेच तथाकथीत नेते न्ही। तुका प्रेस दिता